नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. नामनेची गायिका आशा भोसले अंतरली संवसाराक. काळजाचो आताक आयिल्ल्यान शेनवारा उपचारा खातीर मुंबयच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत केल्ली दाखल. सोमारा सांजेच्या 4 वरांचेर जातले निमाणे संस्कार. धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत सेर्नाबाटी वाठारांत धिरयांचे जाले उक्तेपणान आयोजन. धिरयां वांगडा रंगलो जुगाराचो एक खेळ. संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या पावलाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा तिगोवन. वास्को सड्यार 27 वर्साच्या गौरेश परब ह्या तरणाट्याक जिमांतल्यान परतून येतकच काळजाचो आताक येवन आयले दुखेस्त मरण. वाठारांत पातळा दुख्खाचे ल्हार. बिहार कटिहार जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सुमार 13 जाणांक आयले मरण. 30 परस चड प्रवासी जाल्यात गंभीर जखमी. ओमकार हत्ती परतून पावला तोरशा. लोकांमदी पातळ्या भिरांत. हत्ती शेतांनी घुसून शेतांची नाशाडी करपाची शक्यताय आशिल्ल्यान तांबेशेच्या थळाव्या शेतकारांनी उक्तायला हुस्को. आनी दिवचल सरवण जंक्शनाचेर आशिल्ल्या रमलर्सांक लागून घडल्यात कितलेशेच जीवघेणे अपघात. जंक्शनाचेर बसयात स्पीड ब्रेकर. थळाव्यांनी केल्या मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. सडा वाठारांत एका तरणाट्याक अचकीत मरण आयिल्ल्यान खवदळ पातळी. जिमांतल्यान परतून येतकीच 27 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक काळजाचो आताक येवन मरण आयिल्ल्याची एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. नेमके कितें जालें पळोवया. काळजाक पीळ घालपी घडणूक. भलायके खातीर व्यायाम गरजेचो मानतात, पूण केन्ना केन्ना ह्याच व्यायामाक लागून लोकांचो जीव लेगीत वचूं येता. सडा वाठारांतलो गौरेश परब पिरायेचो फक्त 27 एक उमेदी आनी कर्तव्यनिश्ठ तरणाटो आशिल्लो. शेनवारा सकाळी तो सच्चे भशेन जिमांतल्यान घरा परतलो, पूण थोड्याच वेळा भितर ताका अस्वस्थताय येवंक लागली. छाती दुखपाक लागिल्ल्यान ताणें रोखडेच एका इश्टाक फोन करून दोतोरा कडेन वचपाची इत्सा उक्तायली. पूण इश्ट पावतकच परिस्थिती अचकीत गंभीर जाली. रोखडोच ताणें उबो रावपाचो यत्न केलो, मात उपरांत घामाघूम जावन तो थंयच कोसळ्ळो. ताच्या इश्टान ताका एक खिणय कळाव करिनासतना चिकाली उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो, पूण दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें कळयलें. सुरवातीच्या म्हायती प्रमाण ताका काळजाचो आतक आयला अशें म्हटलां. वीज खात्यांत काम करपी गौरेशाच्या मरणान सडा आनी भोंवतणच्या वाठारांनी शोक पातळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिहार राज्यातल्या कटिहार जिल्ह्यात शेनवारा सांजे भिरांकूळ अपघात जालो. बस, ट्रक आनी पिकअप व्हॅन हांचे मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सुमार 13 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तशेंच 30 परस चड प्रवाशी गंभीर जखमी जाल्यात. बिहारच्या कटिहार जिल्ह्यात बस, ट्रक आणि पिकअप व्हॅनमध्ये झालेल्या भिरांकूळ अपघातात सुमार 13 जाणांक मरण आयले. तशेंच 30 परस चड प्रवासी गंभीर जखमी जाल्यात अशें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेनवारा सांजे राष्ट्रीय महामार्गाचेर हो अपघात जालो. पिकअप व्हॅनांतल्यान प्रवास करपी सगळे लोक शेजारच्या पूर्णिया जिल्ह्यातले आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी बचाव कार्य सुरू केलें आनी जखमींक रोखडेच लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. जायत्या जखमींची स्थिती गंभीर आशिल्ल्यान आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी हे घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायला. मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलीक दरेकी 2 लाख रुपया आनी गंभीर जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांची मजत दिवपाची घोशणाय तांणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ओमकार हत्ती परतून पेडणेच्या तोरशा वाठारात पावला. ह्यान पयलीं ओमकार हत्ती डिंगणे वाठारात आशिल्लो. तांबोशा वाठारात शेतकारांनी शेत पिकयलां. देखून ओमकार हत्ती शेतांनी घुसपाची शक्यताय आशिल्ल्यान थळाव्या शेतकारांनी हुस्को उक्तायला. हत्तीन शेतांची नाशाडी केली जाल्यार आमी खावपाचें कितें अशे प्रस्न शेतकारांनी विचारल्या. ओमकार हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी तांणी केल्या.
गेल्या वर्सा आता हत्ती पहिली इलो त्याने काय नुकसान केलं आता तुम्ही बघल्यातच हा त्याच्यावर आता जर परत येऊन त्या हेतून जर आता नुकसान केला तर आम्ही शेतकऱ्यांनी काय करू त्याच्यावर काहीतरी सरकार उपाय करता काय ना परत येता 2 वर्षां परत यावं आणि नुकसान करावं हा ह्या बरोबर असा काय तर सरकारान बघपाचा त्याच्यावर काहीतरी विचार करून होय न्हय त्यांच्यानी आणि त्याचा आम्ही काय करू बंदोबस्त शेतकऱ्यांनी करतो. पैसे दिले म्हणून काय तर उत्पन्न बाय एका वर्षातच जाताला का 2 वर्षातच जाते का 10 वर्षा लागतली उत्पन्न करून तरच तर उत्पन्न जाताला नाही जाल्यार जावचा नाही न्हू मग आम्ही काय करू तर आता तो वर्षा इल्लो हा सध्या आमच्या शेताकडे आहात थंय आता काय करू तर आम्ही नुकसान भरपाई मेळटा म्हणल्यार नुकसान भरपाई मेळटा कितें 20% 30% अशी कित्याक एक्चुली माड आतां कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार माडाचें उत्पन्न वर्साक एका माडा फाटल्यान 10,000 तरी मेळटात पण उत्पन्न दिताना आमकां दितात कितें 2-3 हजार एका माडा फाटल्यान आनी आमकां तर 20-25 वर्साचो माड कसो जगतात तो एटलीस्ट एका माडा फाटल्यान 50 ते 60,000 कशें उत्पन्न मेळटा पण हे जर आमकां दिताना 2-3 हजार ही आमची थट्टाच चालली आसूं ते आनी कितें सांगतले आमी आणि आता भात शेती हांगा भरपूर प्रमाणात हत्ती येवन गेल्यार नेटान आणखी शेती केल्ली आहे आमच्या शेतकऱ्यांनी तर आता वायट दिसता जर हांगा येयलो जाल्यार आता तुमकां मुद्दाम हांगा तुमकां हाडचें म्हणल्यार ही शेती आता ऑलरेडी रेडी जाल्ली आहा थोडी आणखी 15 दीस रेडी जातली आणि ती जर आता जर हे केली जाल्यार हत्ती खावचो कितें ना पण असो भितन भोवलो जाल्यार हे ना करतलो. आज जो हत्ती तोरशा गांवांत पावलो त्या गांवांत तो तामोशात येवपाक चड वगत लागचो ना कित्याक तुमी आतां पळयतात की हांगा हे आमचे जे कश्टाळू शेतकरी आसा तेंच्यांनी आज पर्यंत जा पीक हांगा ह्या उब्या केल्ल्या ऐन म्हणटात तशी कापणीच्या वेळार जर हो हत्ती हयेत आनी धुडगूस घालीत तर म्हाका दिसता ह्या शेतकऱ्यांचा इतकें नुकसान जातालें कारण मागच्या वेळी जर तुमी पळयलें जाल्यार तितकीशी शेती लागवडीक हाडलेली तुमकां दिसनासली पण आज ह्या जाग्यार आज ह्या चारय वाटेन जर तुम्ही पळयशात जाल्यार तेंच्यांनी कश्ट करून आज ह्या भात लावला आणि आज तो पिकलेला आसा भात की सरकारान ह्या बाबतीत ठोस पावलां उचलून त्या हत्तीचो बंदोबस्त करूचो आणि ह्या ज्या शेतकरी जे आमचे आसत शेतकरी बांधव तांकां एक चांगलो दिलासो दिवचो. ज्या तरेन आमचे वन खात्याचे कर्मचारी ह्या ओंकार हत्तीक महाराष्ट्राच्या सीमे भागात धांवणयता थंयचे जे तेंचे सरकारचे वन खात्याचे कर्मचारी असतात नागरिक असतात तेका हांगासर आपल्या सीमेन ते घेनात परतून धांवून घालतात थंयले लोक फातरय मारपाचो प्रसंग घडलेलो आसा अशें चित्र दिसून येता. सरकारान दोनूय राज्याकडे संपर्क साधून हातूंतसून एक सुवर्ण मध्य साधपाची गरज आसा. ताका जापसालदार कोण आसतलो हाचेर सरकारान लक्ष दिवचो आणि ह्या हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. कोणाचोय कमर उडू पूण एकदाचें उजवाडू अशी गत्त सध्या दिवचले सरवण जंक्शना कडेन जाल्या. जंक्शनार बसयल्ल्या रंबलर्सांक लागून ह्यान आदी एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें. त्या उपरांत थळाव्यांनी स्पीड ब्रेकर बसोवपाची मागणी केल्ली पूण प्रस्न अजून मेरेन तडीक लागूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी रंबलर्सांक लागून अपघातांचो आंकडो वाडपाचो भंय उक्तायला. पळयात. आमी आतां हांगा सरवण जंक्शनाचेर आसा. सांगपाचें म्हणल्यार हेजे हांगा जे रमलर्स जे बसयल्या आनी म्हाका कितें इतलें नजर येता की येणारी गाडी आसा न्हू ती स्पिडीन येता आनी स्पिडीन येयल्या उपरांत आवाजूच जाता गाडीच्या लोकांक आवाजूय व्हरता आनी एक्सिडंट जावपाचो भरपूर संभव आसा आनी हो सारको खतरो हांवें पयलीं सुद्दां खुबशे हांगा एक्सिडंट जाले ह्या जे बसयल्ले आहा तांकां लागून जाल्यार हांगा प्रामुख्यान खरें हांगा स्पीड ब्रेकर जाय. सरवणसून जो रोड वयर येयला थंयसरूच जे रंबलर्स बसयल्ले आसा थंयसरूच स्पीड ब्रेकर जाय आनी हांगा स्पीड ब्रेकर जेन्ना स्पीड ब्रेकर हांगा जेन्ना बसयतले तेन्नाच ती गाडी स्लो जातली. मात सुद्दां गाडी स्लो जायत ना हांगा कांय इफेक्ट येयना आनी ती गाडी स्पिडीन येता आनी हेजो आवाज
भरमसाट आवाज येता आनी त्या कारणाक लागून हांगा कितलेच एक्सिडेंट जाले जाल्यार प्रामुख्यान आयज गरज आसा की हे हायवे इतले हायवे आनी हे जे हायवे आनी हो ही गरज आसा हे काडून हांगा तो स्पीड ब्रेकर बसोवपाची आनी जे घडणारे अपघात आसा ते टाळपाची गरज आसा आनी ह्या पयलीं कितले जे एक्सिडेंट जाले हांगासर भरपूर जाल्या आनी बारीक बारीक तरी कितले जाल्या लोक पडल्या येणारे गाडी तुमी हे आतां गाडयो येता पळयात तुमी गाडयो येता एक गाडी एक स्पिडीनूच एक स्पिडीन येता मात हे ना फडा 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 करून तो आवाज सायडीक आवाज लोकांक इफेक्ट आनी जेन्ना स्पीड ब्रेकर बसयतले तेन्ना खऱ्या अर्थान हांगा गाडयो स्लो जातल्यो एक्सिडेंट जाता ते एक वायट घटना ह्यो टाळटल्यो हे घडचें ना इतलें हांव सांगूंक शकता. अपघातांचेर नियंत्रण येवचें म्हूण 2.5 वर्सां पयलीं सर्वनाथ जंक्शना कडेन रमलर्स घातल्यात मात हे रमलर्स घालतना कसलेंच नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान हे रमलर्स म्हळ्यार आतां डोकेदुखी जाल्ली आसा. ह्या रमलर्सां वयल्यान वाहनांच्या स्पिडीचेर कसलेंच नियंत्रण ना वेल्यान वाहनां स्पिडीन व्हरतात अशें दिसून येता. ताका लागून अदीं मदीं ह्या रमलर्सांचेर अपघात लेगीत घडत असतात. 1.5 वर्सां पयलीं ह्याच रमलर्सांचेर जाल्ल्या एका अपघातात थळाव्या तरणाट्याक जीव वगडावपाचो पडिल्लो. ताचे उपरांत हे रमलर्स काडचे म्हणून नेटाची मागणी जाल्ली मात हे रमलर्स काडपा कडेन आतां मेरेन आडनदर जाल्ली आसा. अजापाची गजाल म्हळ्यार हे सर्वनाथ जंक्शना कडेन जे रमलर्स घातल्यात तेन्नाच थंयच लागींच म्हळ्यार साधारण 100 मिटर अंतराचेर गोकुळवाडो हांगासर रमलर्स घातिल्ले मात हे रमलर्स फाटल्या वर्सा काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातिल्लो आसा. मात सर्वनाथ जंक्शना कडल्यान हे जे त्रासदायक जाल्ले आसा ते रमलर्स काडपा कडेन आयज मेरेन आडनदर जाल्ली आसा. हे रमलर्स काडचे आनी थंय स्पीड ब्रेकर बसोवचे अशी थळाव्या लोकांची तशेंच वाहन चालकांची मागणी आसा. आतां पळोवचें पडटलें हे सर्वनाथ जंक्शना कडेन आशिल्ले हे रमलर्स केन्ना काडटात आनी थंय केन्ना एकदांचे स्पीड ब्रेकर बसयतात ते. गोमंतक TV खातीर सर्वणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगांवां पार्किंग प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसून 10 वर्सां पुराय जाली तरी लेगीत ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. मडगांवां गाडयांचो आंकडो वाडत आसा मात फावो तशी पार्किंग सुविधा नाशिल्ल्यान लोकांक तशेंच पर्यटकांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून संबंधितान ह्या प्रकरणात लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. मडगांव शहरात गाडयांचो आंकडो वाडत आसा मात पार्किंगेची फावो ती सुविधा नाशिल्ल्यान नागरिकांक आनी पर्यटकांक व्हड अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून मडगांवां पार्किंगाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा अशें विवेक नायकाचें म्हणणें. मडगांवां जायत्यो रिती सुवाती उपलब्ध आसा तांचो उपेग करून पार्किंग सुविधा रोखडीच विकसीत करूं येता अशेंय तांणी सांगलें. 3 सुवातींनी पार्किंग प्रकल्प बेगोबेग सुरू करपाची मागणी केल्या. पोरनो पिकअप स्टँड, पोरनो सिटी बस स्टँड आनी मूळ प्रस्तावित पार्किंग प्रकल्पाची सुवात पूण राजकीय इत्सा नाशिल्ल्यान हो प्रकल्प पुराय जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मजगतीं येवपी मडगांव नगरपालिकेच्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ह्या प्रश्नाचेर गंभीरतायेन विचार करून काम करपी प्रतिनिधी वेंचचे अशेंय तांणी नागरिकांक आवाहन केलां. गाडी म्हणटा त्यो वाडत आसा, पॉप्युलेशन वाडटा. मडगांवाक पार्किंग एक अशी समस्या जाल्ली आसा की पार्किंग मेळप म्हळ्यार भांगर मेळिल्ल्या भशेन. सो पार्किंग प्रोजेक्ट पण एक व्हडलो गाजवाज जालो तुमच्या हांगचे लागींच सामको. तूं रावत थंयच्यानी लागीं पूण आज पर्यंत तो प्रोजेक्ट जायना. ताचें फावंडेशन स्टोन इतलेंच जाल्लें आसा. तुम्ही प्रश्न विचारला फक्त पार्किंगाचो पूण हांव ताजे मुखार वचून तुका सांगता मडगांवकार खंयच्या बाबतींत सुखी आसा अशें एक तरी एग्जाम्पल दिवन सांग तूं. आज मडगांवकारांचेर अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा ना घरका ना घाटका जाल्ले आसा. डबल इंजीन सरकार म्हणटा, मोदी म्हणटा, सामकें डेव्हलपमेंट म्हणटा, दिगंबर बाब म्हणटा पूण मडगांवकाराले एक तरी इश्यू ह्या लोकांनी खंय सॉल्व केला हाजी उत्तर तुमी सोदचें आनी मडगांवकारांनी हाजेर डीप स्टडी करची. ह्या कावन्सिलाचो टेन्युअर आतां काबार जालो. आमी पयलीं पळयताले एक जबाबदार नगरसेवक मडगांवांत निवडून येताले
आनी ते खंयचे ह्या पक्षाचे त्या पक्षाचे अशे नासताले, ते आपूण जावन फुडें सरताले आनी मडगांवचे बरें कितें करपा आसा त्या बद्दल चिंत्ताले. आज कितें जालां, फक्त हो म्हाजो कावन्सिलर तो तुजो कावन्सिलर हें म्हणून अर्धें राजकारण जावन नालायक लोक भितर सरले. आनी हे नालायक लोक जे पळय भितर सरले हांकां मडगांव बद्दल प्रेम ना, मडगांवच्या विकासा बद्दल कांयच करपाची येवजण ना. तुका एक सादें एग्जाम्पल दिता म्हटल्यार आतां 10-15 वर्सां जालीं हो हांगासर जें पयलीं ओल्ड फीश मार्केट जें पळय आशिल्लें, हें ओल्ड फीश मार्केट हांगच्यान शिफ्ट तो जागो मडगांव म्युन्सिपालिटीचे कडेन लिजाक आसा. सो जेन्ना पळय तें मार्केट शिफ्ट जालें थंय एक बरो एक भव्य गडगंज सामको पार्किंग प्रकल्प बांदपाक शकता अशी एक येवजण आशिल्ली. पूण आज पर्यंत थंय फावंडेशन स्टोन घालपाचें सोडून खंयच्याच कावन्सिलरान, खंयच्याच नगराध्यक्षान जावं खंयच्याच आमदारान मना पासून प्रयत्न करूना. हे फक्त मडगांवकारांक फटोवपाचें हें चल्लां. हांगासर एक जागो आसा नगरपालिकेच्या फाटल्यान, पुलीस स्टेशना मुखार पयलींचो ओल्ड प्रास जो पळय आशिल्लो, आतां सिटी बसी बी रावता थंय तो एक जागो आसा. आनी पिकअप स्टँडा कडेन ओल्ड पिकअप स्टँड आसा थंय एक जागो आशिल्लो. हांगासर तिनूय कडेन बरे भशेन पार्किंग प्रोजेक्ट येवपाक शकता. पूण खंयच्याच नगरसेवकाक, खंयच्याच नगराध्यक्षाक जावं आमच्या आमदाराक हाजे बद्दल पडोन गेल्लें ना. तांकां मनांतल्यान हें करपाचें ना. आतां आमदाराचो कार्यकाळ आनी 1 वर्सान काबार जाता, नगरसेवक आनी नगराध्यक्षाचो कार्यकाळ आनी थोड्याच म्हयन्यान काबार जाता. सो तुमी इतले लेट पर्यंत कित्याक रावता कितेंय मडगांव बद्दल बरें करपाचें आसल्यार? तुमी जेन्ना कावन्सील सुरू जाता हें जाता तेन्ना तुमी ती म्युजिकल चेअर पळय, हो नगराध्यक्ष तो नगराध्यक्ष हो उपनगराध्यक्ष तो हें करपाचें सोडून त्या वेळार तुमी मडगांवकारा खातीर कितें जाय, मडगांव आमी लीप कशें दवरतले, मडगांव आमी कशे तरेन वेवस्थीत तेची मांडणी करतले हाजे बद्दल चिंता न्ही. तुमी नाका तें तुमी आतां गार्डनान ती आमची जी पळय हेरिटेज हें आगा खान पार्क जे मवानी कुटुंबाचो जागो तो त्या लोकांनी मडगांव नगरपालिकेक हें चिल्ड्रन्स गार्डन म्हणजे ताका आमी जार्दीन म्हणटाले. ह्या जार्दिनान तुमी रिक्रिएशन करून 2 फ्लोरां बिल्डींग बांदपाक सोदता, कित्याक गरज कसली आसा? इवन ताजे सायडीन जे पळय गणपती पळय पुजता हे नगरपालिका ताजे सायडीन सुद्दां एक रूम बांदला, त्या रुमा सुद्दां गरज ना. कित्याक कितें जागो आसा तुमी नगरपालिकेच्या इमारतीन करात. गार्डन हें गार्डन ओपन स्पेसूच आसपाक जाय, थंय कसलेंच कन्स्ट्रक्शन येवपाक जायना, हें म्हाजें ठाम मत. त्याच प्रमाणे आतां तुमी जे पळय हांगासर इतलो तुमगेलो बरो जागो हांगा फाटल्यान आसा, मडगांव तूं खंय चल, बाजारान चल, तुजें पुलीस स्टेशना कडेन चल आनी तुगेले त्या सायडीन सो लोक कितें करता, लोक बेजबाबदारपणे मेळटा थंय स्कुटरी गाडयो खंय मेळटा थंय घालता. हाजे मुळे कितें जाता, सामान्य मनीस जो कोण अडचणीचो मनीस आसा, कोण पेशंट आसा हें आसा तांकां खूब त्रास जाता. सो हें आमच्या नगरसेवकांनी हें चिंतपाक जाय आनी बाबा हेजेर कशी वेवस्था करतली. आमचे जे ट्राफीक पुलीस आसा हांच्यांनी हाजेर हें करून बाबा सरकाराक प्रपोजल दिवपाक जाय, ताणें कलेक्टरान हाजेर विचार करपाक जाय. कलेक्टर हांगा थंय नाका बरो धांवता. सो ताणें विचार करून बाबा मडगांवची ट्राफीक हें करतलें जाल्यार कितें प्लॅन आसा आमचे कडेन हाजेर विचार करपाक जाय. तुमी हाजे बद्दल कोणूच कांयच विचार करना. तुमी नाका ते प्रपोजल नाका ते स्किमी हाडटा. आज 15 वर्सां म्हाजेच पान तुगेलें जेन्ना धिऱ्यांचेर बंदी आसून लेगीत सेर्नाभाटी वाठारांत परत एक फावट धिऱ्यांचें आयोजन नेटान जालें. सेर्नाभाटी धिऱ्यो पळोवपाक लोकांची व्हड संख्येन गर्दी लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी. बंदी आसून लेगीत उक्ताडार धिऱ्यो जावप आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक हाची कसलीच खबर ना काय? कायद्याची अंमलबजावणी विशीं आतां गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात. पळयात. साश्टी महालात हालीं धिऱ्यांचें आयोजन नेटान उक्तेपणान बिनदास जायत आसा. शेनवारा सांजवेळार सेर्नाभाटी वाठारांत कायद्याचें अक्षरशः उल्लंघन जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. बंदी आसून लेगीत धिऱ्यांचें आयोजन बिनदास जालें आनी ह्या धिऱ्यां खातीर व्हडा संख्येन लोक एकठांय लेगीत जाल्ले. प्रत्यक्षदर्शनीन दिल्ले म्हायते प्रमाण घडणुकेच्या सुवातेर पुलिसांची हजेरी नाशिल्ली. हाका लागून आयोजकांची उमेद आनीक वाडली अशें दिसून आयलें. इतलेंच न्हय, बेकायदेशीर जुगारय ह्या जाग्यार नेटान चलताले. ताका लागून हो प्रकार आनीक गंभीर जाला. हाचे पयलीं प्रशासनान अशा प्रकाराच्या गजालींचेर आळाबंद हाडपाची शिटकावणी दिली, कारवाय करपाचेरय उतर दिल्ले. पूण अश्यो घडणुको सेगीत घडत आशिल्ल्यान कायद्याची अंमलबजावणी कितली प्रभावी आसा हो प्रस्न उप्रासला.
दक्षिण गोंयांत धिरयांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उंचेल्या पांवड्यार म्हत्वाची बसका लेगीत घडोवन हाडिल्ली. हे बसकेचे अध्यक्षपद जिल्लो अधिकारी एग्ना क्लेटस हाणें केल्ले. बेकायदेशीर धिरयो आडावपा खातीर वेगवेगळ्या खात्यां मदीं समन्वय वाडोवपाचेरय भर दिल्लो. अशे तरेचे कार्यावळी घडोवन हाडपी जमनीच्या मालकांचेर कारवाय करपाची सुचोवणी पुलीस निरीक्षकांक दिल्ली. जमनीच्या मालकांची म्हायती आनी नोंदी दिवपाक मामलेदाराक सांगिल्ले. तशेंच अशा घडणुकांक लागून कायदो आनी सुवेवस्था समस्या निर्माण जाल्यार बेगोबेग आपतकालीन क्रमांक 112 कडेन संपर्क करपाची सुचोवणी दिल्ली, जाका लागून वेळार पुलिसांची मजत मेळटली. अशें सगळे बसकेत थारिल्ले. मात उपरांत परत धिरयांचें आयोजन जाल्ल्यान प्रशासनाची बसका फकत कागदापुरतीच उरली व्हय, प्रत्यक्षात केन्ना चालीक लागतली अशें आतां प्रस्न निर्माण जाल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या जॉब फेराक बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या फेरात चले आनी चलयो वांटेकार जाल्यो. ह्या वेळार मुलाखत घेतिल्ल्या कांय जाणांक ऑफर लेटरां दिली. एप्रिल 2026 कौवे नोकरी महोत्सव आपण डिचोलीकरांसाठी खास चांगल्या पद्धतीने आयोजित केलेला आहे आणि मला सांगण्यासाठी खूप आनंद होतोय की बाबा डिचोलीकरांनी या नोकरी महोत्सवासाठी खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिला आहे आणि सकाळपासून कमीत कमी आपण 150 ते 200 लोक इथे इंटरव्ह्यू देऊन गेलेत आणि आपण त्यातले काही लगेच ऑफर लेटर पण त्यांना आपण लगेच लोकांना दिलेत. असे अजून दिवसभर हा आपला नोकरी महोत्सव चालणार आहे आणि हा प्रतिसाद बघून मला खरंच मनापासून आनंद होतोय की बाबा मी बेरोजगार लोकांसाठी काही ना काहीतरी करू इच्छितो आणि त्यांना ऑफर लेटर पण देण्यासाठी मी इच्छित आहे. म्हणजे काही लोकांना आपण ऑफर लेटर सकाळी दिले, दुपारी पण काय देणार आहे आणि संध्याकाळी काय देणार. कसं जॉब फेअर कसं असलं? बरं असलं. तेची क्वेश्चन्स विचारले, इट वॉज रियली अंडरस्टँडींग म्हाका सगळे सारके मेळ्ळे. तेज्यार गावले म्हणून म्हाका मातशें बरें दिसता. सरान केलें तशें जातलें. फुडें कितें जाता पळय तें आमकां बऱ्या खातीर जातलें म्हणून अशें आसा. खंयच्या कंपनीन दिला ऑफर लेटर? प्रॉम्प्टन. मला प्रॉम्प्टनमध्ये ऑफर गावले म्हणजे याला येऊन मी बरे पण केलं होतं. मला ऑफर लेटर मिळाली आहे प्रॉम्प्टन कंपनी. मला काम करायला आवडलं. मोरजेच्या एका शेतकारान शेतवडीत नवी कल्पना तयार केल्या. ताणें उदक आनी रसायनीक सारे वापरिनासतना वालपापडेची लागवड यशस्वीपणान केल्या आनी सुमार 30,000 रुपयांची येणावळ मेळयल्या. ज्येष्ठ नागरीक संघटनेचे अध्यक्ष शिवनाथ शेटगांवकर हांणी केल्लो हो प्रयोग सध्या चर्चेचो विशय जावपाक लागला. मोरजेच्या ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे अध्यक्ष शिवनाथ शेटगांवकर हाणें पारंपारीक शेतीचो वेगळोच प्रयोग केला. ताणें उदक आनी रासायनिक सारे वापरनासतना वालपापडीची लागवड केल्या. सैमीक रितीन केल्ल्या ह्या शेतींतल्यान ताका बरें उत्पन्न मेळ्ळा आनी सुमार 30,000 रुपयांची येणावळ मेळयल्या. शिवनाथ शेटगांवकराचो हो प्रयोग हेर शेतकारांकूय उण्या खर्चात शेती करपाची प्रेरणा दिता. ताच्या फळादीक प्रयोगाची सगळ्या कडेन तोखणाय जावपाक लागल्या. हे हांव शेत म्हाजे जाणट्यांचे आनी आमच्या बापायच्या खातीर सगळें केल्लें आहा आनी हितून भरपूर पाणी भरता. एक्चुअली पाणी भरत रावता पूण तितून आमी आतां पीक येता अशें एक्चुअली हे पळय इतली पीक काडटा आमी सण घालता, भेंडे कमी घालता पूण वाली म्हणून घालतात. वाली हे आमचे जवळ जवळ नांगरून आमी घालतात आनी तेका मुनात कांयच घालप ना. इवन सारें ना, खत ना, इवन गोबाटे सुद्दां फक्त पावसांत जे गोबाटे शेतां घालतात तितले ते गोबाट्याचेरूच एक गोबाटे आनी विदावट हें साऱ्या शिवाय पाणये शिवाय हे वाली आतां लागता. जवळ जवळ मी हे आतां दिसाक तुमी ते 700-800 दिसाक दिता. एक म्हयनो सारके तरी दिता आनी हे सुके आतां कमीत कमी 4-5 हजाराचे सुकयता आमी आनी ते दिता. जवळ जवळ 10-12-15 हजार हांव इतलेच ह्या कुडक्याक 10-12 हजार पीक घेता. आनी हे वाली जे लागतात पळय हे वाली आनी भाजी तेजी इतली गोड विदावट सारें ना, फक्त पावसान आमी गोबाटे घालतात. ते गोबाट्याचेरच जाव पलसणचे अजिबात ना. म्हाका खूब जाणां विचारले तूं करता कितें येयले ते पळोवपाक. खूब जाण एग्रिकल्चर उदक केलो
की मातशें एक मोरीक जाता ताका जो वखद घातले पण ते जायना एग्रीकल्चर एकटो पळोवन दिला तेंच्यांनी सांगले हे कितें करताय कशें करताय ताका हाडून दाखयल्या पयलीं सुरवातीक एक व्हिडिओ घातलेलो हांवें सारे बेस्ट जाता हेच्या वचून कोणी हांवें आनी दोन तिका सांगलें पण ते कितें आसा ती साडी मातशी वलचड नासता हे साडीचेर एक वलचड आतां हांवें एकटे दोन दाखयल्या ते म्हणजे अरे बेस्ट न्हू तुजें कांयच ना पण शिकल्या शिवाय पाणी आमकां भाजी खावंक मेळटा आमकां तेर एक पळोवंक शकता हे वयर इतले वाली पाणया शिवाय हे इतले ऊस भाज्या कितें ऊस ते काडूंक मेळना आमी ते सुकयता हे वाली तुमकां हेच्यावरून दिसतलें की कितले लागता आनी कितले लागता जवळ जवळ 1.5 म्हयनो सारके मार्च एप्रील सारके आमकां मेळटा मार्च कंप्लीट म्हयनो आनी एप्रील अजून तरी ते इतलो वच सुद्दां आहा ते ठिकाण अजून लागतात ते आनी उन्हात सुद्दां आतां मागीर लागतात इतले करता हांव गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार. सायबर फटवणूक प्रकरणात गोंय सायबर पुलिसांनी 60 लाख रुपया मोलाच्या डिजिटल फटवणूक घोटाळ्या संदर्भात एका आरोपीक अटक केल्या. बनावट सीबीआय अधिकाऱ्या वरवीं आनी व्हॉट्सॲप कॉला वरवीं नागरिकांक धमकावन ही फटवणूक केल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. गोंय सायबर गुन्यांव पुलीस स्टेशनान 60 लाख रुपया डिजिटल फटवणूक प्रकरणात व्हड कारवाय करून एका आरोपीक अटक केल्या. 20 फेब्रुवारी 2026 दिसा नोंद जाल्ल्या प्रकरणात आरोपीन व्हॉट्सॲप कॉला वरवीं कागाळदारा कडेन संपर्क साधलो आनी ताचे पयशे घेतले. मागीर सीबीआय न्यायिक अधिकारी अशें नाटक करून कागाळदाराची वैयक्तीक म्हायती पयशे लुटपाच्या प्रकरणात आशिल्ल्याचे सांगले. व्हिडिओ कॉलाचेर नदर दवरतात अशें धमकी दिवन आरोपीन कागाळदाराक भंय घालून वट्ट 60 लाख रुपया 2 वेगवेगळ्या बँक खात्यांत हस्तांतरीत करपाक लायले. पुराय तंत्रीक चौकशे उपरांत आरोपीचो सोद महाराष्ट्रांतल्या सातारा कडेन पावलो. पुलीस पंगडान कारवाय करून 30 वर्सां पिरायेच्या आरोपीक अटक केली. चौकशेत आरोपीच्या खात्यांत 46 लाख रुपया वेगवेगळ्या खात्यांत वळयल्ले अशें दिसून आयले. देशांतल्या जायत्या राज्यांनी जाल्ले सुमार 3 कोटी 10 लाख रुपयाच्या सायबर फटवणूक प्रकरणात ताचो हात आसा अशें उजवाडाक आयल्या. सध्या आरोप्याक न्यायालयांत हाडून पुलिसांच्या ताब्यांत घेवपाची मागणी केल्या आनी फुडली चौकशी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.